येवकार, हांव जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. तवरली रुमडामळ खून प्रकरणात 2 जाणांक अटक. शुक्रार घरात घुसून न्हिदलेले कडेन केल्लो खून. संजय स्कुलात विद्यार्थ्याक अपघात. रेलिंग मोडून सकयल पडिल्ल्यान भुरगो जखमी. गोमेकोत घेता उपचार. एक्टिव्हिस्टांनी काढलो सरकाराचो फोग. शेनवारा उरतली पावसाची शिरशिरी चालूच, तीवूय शिपडून. हवामानाची ना खाशेली शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शुक्रारा दवर्ली रुमडामळ हावजिंग बोर्ड वाठारांत सादीक बिल्लारी ह्या तरणाट्याचो त्याच्या घरातच घुसून सकाळी न्हिदिल्ले कडेन खून केल्लो. मडगांव पुलिसांनी कर्नाटकात पळून गेल्ल्या 2 आरोपींक अटक केल्यात. पळयात रमेश नायकाचो रिपोर्ट. दवर्ली का जी मर्डर जाली सादीक बेपारी उलयची त्या केसीक 2 जाणांक मायनापुरती पुलिसांनी अरेस्ट केले कडेन आसा. आनी हे सुद्धा अरेस्ट जे आसा हे कर्नाटकाक वचून केले कडेन आसा. जेन्ना सादीक बेल्लारीचो खून जालो त्या टायमार एक डीवायएसपी जो आसा संतोष देसाय हेणे एक टीम फॉर्म केली एलोंग विथ मायना कुर्तोरी PI. आनी ह्या टिमीक जायते पुलीस असले आनी ह्या पुलिसेनी सगळो माग काढून जशें इन्फॉर्मेशन मेळटा तशें सगळी इन्फॉर्मेशन घेवन ते कर्नाटका गेले आनी राती कर्नाटका वचून तेणी त्या 2 जाणांक अरेस्ट केल्या. आज तांकां हांगा हाडले कडेन आसा आनी आतां कोर्टाक प्रोड्यूस करपाचे आसा. आतां हेजो खून करपाचो कारण मेन कितें म्हणटा तो आजुनी कांयच कळना. कित्याक हो सादीक वेपारी जो आसा हो पयलीं मर्डर केसीक इन्वॉल्व आसला आनी तो पयलूच सुटले बेलाचेर सुटलो. म्हणजे खंय तरी ह्या केसीक ह्या खुनाचो एंगल जो मेळटा हो हेंचे भितर एनिमिटी जी आसली ह्या एनिमिटी खातीर जाला हेजे वयल्यान हो कळटा. आतां पळोवया की वेपन्स मेळपाचे आसा आनी कोर्टाक प्रोड्यूस करपा आसा. म्हणटकीर कशें करून आज जो डीवायएसपी आसा हो कशें करून हेजो सूक्ष्म लायतो तो पळोवच पडटलो. हो एक डिसीज फुडें आसा न्हू तो पयलीं केसीन इन्वॉल्व आसलो. आनीक म्हाजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे तो 3 म्हयने पयलीं बेल आउट जाल्लो. हें आमकां प्रायमा फेसी हें इन्फॉर्मेशन आसा. सो त्या क्रायमा खातीर मारले अशें कितें कळ्ळें ना तें आतां मुखाल्लें कळटलें न्हू. काय त्याच क्रायमा लागून काय आनी कितें एनिमिटी आसली काय लेटस्ट कितें डेव्हलपमेंट कितें जाला जाल्यार तें पळोवचें पडटलें. पूण आजुनूय आमी तांकां इंट्रोगेट फर्स्ट टायम प्रायमा फेसी इंट्रोगेशन केलें त्या प्रमाणे तेमी 2 जाण तेजे हाडला आमी एक्यूज हांवें सांगलां तेमी कन्फेस केलां की आमी ताका शार्प पेपरान आमी ताका एसॉल्ट करून आमी ताका मारलो म्हणून ते कन्फेस जाला. वेपन्स बी मेळ्ळा. आतां मुखाल्ले आतां आयजच जाल्लो न्हू. आतां मुखाल्ले चालू आसा तेन्ना आमी मुखाल्ली हे करून रिकवरी करतले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत समृता खडगांवकर आनी निखिल जल्मी. कुट्ट करून गाडी चलोवप कायद्यान गुन्यांव हें जालेंच. पूण कुट्ट करून ज्या रस्त्यार तुमी गाडी चलयतात त्या रस्त्यार समाजांतले हेर लोकय घोळटात. तुमच्या जिवावरी त्यांचो जीव तितलोच मोलादीक. देखून तकली साबुद्दीर दवरून गाडी चलोवप ही सामाजीक लागणूक. ती सांबाळिनात म्हणून पुलिसांक अदीमदीं तळीरामांक हटकचे पडटात. पळयात प्रहर सावड्डेकराचो रिपोर्ट. गोंया भितर वाडटे अपघाता खातीर कुडचडे पुलिसांनी PI कवळेकर आनी ताजे सगळे पुलीस सहकाऱ्यांनी आज हांगा ड्रायव्ह घेतली. हांगा 7 ते 9 पर्यंत ड्रायव्ह चालू आशिल्ली आनी अनेक जे आल्कोहोल तुमकां खबर आसा की गोंया भितर आल्कोहोलीक रातचे जे ड्रिंक घेवन गाडी चलयता आनी गाडी ड्रिंक चलयता तांकां एक तांचेर एक कंट्रोल हाडपा खातीर आज ड्रायव्ह आशिल्ली. PI कडेन हांव जेन्ना उलयलो कवळेकरा कडेन उलयलो PI कवळेकर पण सांगलें की ही ड्रायव्ह आसा फक्त लोकांक एक अवेरनेस हाडपाक. कोणाचेर आमी अन्याय करप पळयना आनी कोणाक आमी बेश्टी चॅलेंज दिवपाक पळयना. अनेक गोंया भितर अनेक जे एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी एक्सिडेंटा खातीर अनेकाचो ताचो बळी गेल्लो आसा. ड्रिंक एंड ड्रायव्ह अनेक केसी जाल्या गोंया भितर आनी त्या खातीर सरकारान एक आज स्पेशल ड्रायव्ह केली आनी अश्यो ड्रायव्ह चालूच आसतल्यो. कित्या खातीर एक जे गोंया भितर ज्यो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केसी जाता ताका कंट्रोल करपाक लोकांनी ड्रिंक करून ड्रायव्ह करची न्ही अशें तांचें म्हणणें आसा. आमची ड्रायव्ह चालू आसा सगळे हेल्मेटा खातीर चालू आसा. बाकीचे अनेक डॉक्युमेंट अनेक ड्रायव्ह चालू आसा पूण ह्योय आमच्यो ड्रायव्ह चालू आसा अशें कवळेकर हांणी सांगलां. आमी कितें करता मदींच आमी एकदां स्पेशल ड्रायव्ह घेता. तुमकां खबर आसा सोरो पिवन गाडी चलोवप ना. सो आमी ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग केसीचे ड्रायव्ह चालू आसा. हे दिसान हे तुमकां खबर राज्यान तुमकां कितें जाता तें खबर आहा. सोरो पिवन
गाडी चलयता ते कशेंच आमी माफ करचे ना. सोरा पिवन गाडी चलोवप हें सारकें रॉंग आनी तेच आमी ते हेका लागून आमी स्पेशल ड्रायव्ह चलयला. कितली चलतालो हो ना आमी मदीं मदीं करतले चालू ड्रायव्ह. आसा आमी ते सांगचे ना, पूण मदीं मदीं ड्रायव्ह करतले. हो स्पेशली तुमी रातचो मुद्दाम घेता ह्या टायमार ह्या टायमार म्हणजे आमी आसतले 9 पर्यंत आसतले आमी. हलो बरें 9 पर्यंत आमी मुखार आसूं शकता. फक्त हेजो मेन हेतू कितें, फक्त ड्रंक अँड ड्रायव्हिंग चलपाक येना. गोवा 365 खातीर प्रहार सावड्डेकार, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. दर वर्सा 8 सप्टेंबराक संवसारीक साक्षरता दीस मनयतात. साक्षरताये विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर नावेलीच्या परपेच्युअल सॉकर कॉन्व्हेंट हायस्कुलान सकाळीं सायकल रॅली घडोवन हाडली. ह्या निमतान शाळेत साबार कार्यावळी जातल्यो. 8 सप्टेंबराक आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिसा आदी परपेच्युअल सॉकर कॉन्व्हेंट हायस्कूल नावेलीत शिक्षण आणि साक्षरतेच्या महत्वाचेर जागरूकताय रॅली घडोवन हाडली. साक्षरतायेच्या महत्वाचेर भर दिवपी रॅलीत शाळेंतल्या सुमार 150 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. सगल्यांक साक्षरता आनी शिक्षण मेळोवपाचो अधिकार आसा. ईच वन शूड टीच वन, सिस्टर लिबिया फर्नांडिसान सांगले. Today you can see so many children of mine for the cycle rally and walk the distance. While this is an awareness today for literacy, we have so many people around the vicinity and our students have a lot of activities today and the days to come till the 8th, while we will be encouraging children in the vicinity to go around to do a survey to find out how many can't read and write. And as a result, today's rally is an awareness. That is the reason they have made a mention of International Literacy Day is on 8th September. Each and every person has the right to literacy and education. So that is my keen desire as educators, that I want everybody to read and write and to be among all. So each one will teach one. So at least one project, one child should teach a parent or someone in the vicinity, while we have so many people also working with us, working around the place who can read and write. Thank you very much, and we wish that everyone takes up this project so that we encourage everybody to read and write. हायस्कुलान सायकल रॅली अरेंज केल्ली आसा. अरेंज केल्ल्या कारणा खातीर आमी आमच्या ट्रॅफिक सेल मार्गान रूट अरेंजमेंट केल्लो आसा. वाटेर आमचे पुलीस आसा, सगळ्यांक सांगलेलें आसा ही रेस दी रॅली फॉर लिटरसी डे आनी इज फॉर देयर हेल्थ. थँक्यू व्हेरी मच. साहेब ही खंयच्यान स्टार्ट जातली आनी खंय खंय म्हणल्यार वतली रॅली? स्टार्ट रॅली आमच्या इस्कोसा स्टार्ट जाता आनी पेलावली नागमोडे आनी टेल रिटर्न बॅक. तितून फ्रॉम स्टँडर्ड 3rd टू स्टँडर्ड 10 भुरगीं आसा. अरावंड 150 भुरगीं आसा स्टार्ट. सर तुम्ही कसे अरेंजमेंट केला आता? आमचे दोन पेट्रोलिंग बायक दवरले आमी, प्लस हांव आसा, प्लस म्हाजो स्टाफ आसा, प्लस जंक्शनाचेर खुश दवरले आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीष परब आनी निखिल जल्मी. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. वास्को नगरपालिका बसकेत नवे पालिका इमारतीचें काम हातात घेतलां. जी सुडा निधी दितली तेची मंजुरीचेर हे बसकेत चर्चा जाली. तशेंच रस्त्यात गोरवांचो विशय चर्चेक आयलो. जे कॅटल्साचे केलेले कॅटल्साक खंय तरी आमी उखलपाचें काम केलें आनी आमी हेडलेले, पूण थोडे सोडले पासून थोड्या गव्हर्मेंटान जे पेमेंट आमी दिवपा आसलेले ते आमी पेमेंट दिल्या खातीर 2 पेमेंट आसले तेंचे अरावंड 3 लाख काय 4 लाख अशें ते दिवपाचें म्हणून थरयलां. पूण आमी ते दिता आसतना आमी सांगलां जे कॅटल तेंच्यांनी घेतलेले ते परत सोडल्या ते तेंच्यांनी परत रिटर्न व्हरपाचें. आनी आमी ते हितूनच कोण तरी फोन मारता आनी परत ते सोडटा. खंय तरी तेंच्यांनी ते सोडपाचें ना म्हणून ते आमी ठरयलेलें आसा. मागीर म्युन्सिपल बिल्डिंगेचे आतां ऑलरेडी काम सगळें जाल्लेलें आसा फायनान्शियल, पूण थोडे आमचे प्रॉब्लम आसलो कितें थोडे गोष्टी जावना म्युन्सिपालिटीन, त्यो आमी एक्स्ट्रा आमी ते सांगल्यो. जशें कितें आतां मिटींग आमची रवींद्र भवन जाता, आमचो हॉल रेडी आसा, पूण आमचो सावंड ते उलयता ते कांय कळना म्हणून आमकां मिटींग हांगा घेवंक पडटा. पूण त्या खातीर त्या सावंडा खातीर ते सर्टन चेंजीस आसा. मागीर भायले पोर्शन जे नासलेले हितून नासलेले ते म्हटल्यार फुटपाथ करपाची, गार्डनिंग करपाची, ते आमी एक्स्ट्रा काम दिलें. पूण ते कामा खातीर आमकां एक्स्ट्रा पयशे दिवपाचे पडटा. म्हणून ते आमी 15 फायनान्सासून खंयचो आमचो हें आसा तो एमावंट तांकां दिवचो आनी ते बाकीचें काम बेगीन करचें आनी बेगीन बिल्डींग रिनोवेशन जावन बेगीन इनॉग्रेशन जावचें म्हणून ते आमी एक केलेलें आसा. चेअरपर्सनान तेणी मेजर पॉयंट्स हाडलेले आसा. आयज आमच्या जी सुडाच्या अंडर जी म्युन्सिपल बिल्डींग रेडी जाता ती ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीचेर आसा.
आनी खंयसर तरी आमकां जे म्युनिसिपल बिल्डिंगेक जे ऑफिसान कितें कितें इक्विपमेंट जाय पळय ते पयलींचे हितून प्लानान नासलेले. सो आतां एडिशनल काम जाल्लेलें आसा आनी तें एडिशनल काम जवळ जवळ 4 ते 5 कोटीचें जाल्लेलें आसा. म्हणजे ते आमकां एकदम बरी रिनोवेट करतले जाल्यार बिल्डींग आनी ते ऑलमोस्ट आमकां आमचे सद्या फायनान्स ना. जो आमकां 15 फायनान्स पयसो येयलेलो आसा तो आमी युटिलायज करपा लागून थंयल्लेलो आसा. पूण तें काम आमकां कंप्लीट जावपाक जाय. म्युनिसिपल बिल्डिंगेचेच न्हू जाल्यार म्युनिसिपल स्कुलाचें मेजर काम आसा. म्युनिसिपल स्कुलाचें जें काम आसा पळय तें बेश्टें आमी रिनोवेट करून फक्त बिल्डींग स्ट्रक्चर रेडी केल्लेलें आसा. पूण त्या भितर फर्निचर कांय ना. आयच्या डेटीक ते म्युनिसिपल भुरगे ती गरीब भुरगे येता थंयसर बसपाक तांकां चेअर्स ना, बेंचीस ना. सो तो आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की तितलें एक्स्ट्रा एडिशनल काम करपाचें आहा पळय ते कॉन्ट्रॅक्टरांक काम करपाचें आनी आमचे 15 फायनान्साचे फंड आसा पळय ते आमी तितून युटिलायज करपाचें आहा. दुसरो पॉयंट स्कुलाचे ते जे तुम्ही सांगतात ते इट वॉज देअर इन द प्रिवियस पण आता मेरेन कितले पयशे दिल्ले आसा आनी कितले एडिशनल लागतात. तो प्रोजेक्ट अंडर जिसुडाचो आहा. तो प्रोजेक्ट म्युनिसिपालिटीचो अंडर ना. म्युनिसिपालिटीक आमकां फंड दिल्लेले तो आमी प्रोजेक्ट जो फंड आहा पळय तो जिसुडाच्या अंडर जिसुडाचो टेंडर केल्लेलो आसा. जवळ जवळ ते 9 कोटीचो प्रोजेक्ट तो 9 कोटी प्रोजेक्ट तेन्नाच देन आनी तो त्या टायमाचेर 3 फावटी टेंडर जाल्लो आसा. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तर तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय ताका सुद्दां प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट न्हू तो. आनी तो म्हाका दिसता 3 फावटी रिटेंडर करून करून तो आतां 4थें फावट आहा पळय तो ताका मेळ्ळो आसा. त्या कारणान म्हाका दिसता ते पयशे फायनान्शियल सुद्दां आमकां कमी पडटा ताका. सो आमी ते जज केला आमचे ऑनरेबल MLA वास्कोचो तेंचो इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा आनी ते पयलें आमी रिक्वायरमेंट्स एक्स्ट्रा कितें कितें जाय पळय ते. आनी जेन्ना बिल्डींग आमी बरी बांदता तेन्ना आमचे जे ऑफिसर्स बसता जे स्टाफ बसता ते क्लार्क बसता पळय तांकां सुद्दां बरें बसपाक लागून तांकां कॅबिनेट टायप करपाक जाय. गरज आसा, काळाची गरज आसा. तेजी हायटेक म्युनिसिपालिटी जावपाक जाय आनी तें करपाक लागून थोडो आमकां इन्वेस्ट करचो पडटा पळय तोच आमी एडिशनल फंड आमकां हेतून यूज करचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. पणजेच्या तालेगांव कम्युनिटी हॉलात थायलंड शॉपिंग फेस्टिवल आणि फर्निचर फेअरचे 4 दिसांचे प्रदर्शन घडून हाडला. घरच्या सजावटीच्या विविध वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रो चालू आसा. लोकांचो तेका उपट प्रतिसाद लाभला. पळयात. We have come up with a very beautiful exhibition at Talegaon Community Center known as Furniture Fair and Thailand Shopping Festival. At Furniture Fair we have stalls having furniture, ethnic furniture, contemporary furniture, outdoor furniture, shisham wood furniture, wooden furniture, beds, full cushion sofas, etc, etc, etc. From Thailand we have many stalls coming over with their products like herbal spa products, herbal balms, wooden accessories, women's accessories, children's novelty items, Bangladesh saris, Afghanistan dry fruits and much more to explore. Do come to the venue, do come to Talegaon Community Center. This is from 1st to 4th of September, morning 10 to evening 8:30 p.m. Hello, yes, this is another company from Thailand, Jewelry Thailand. This one is new design. Yeah, welcome to Thai exhibition in Goa. Hi. And we have a stall from Afghanistan and dry fruits all ordered from Afghanistan. Especially we have mamras, 4 types of mamra, which is called Shahi mamra, white mamra, sweet mamra,
and premium quality walnuts we have. We have berries which are homegrown product, pure organic, no added color, no added sugar. We have dates out there and many more items are there. Please visit our stall. Address is Talegaon, Goa. Timing is 10 o'clock up to 8:30 p.m. Thank you. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. भाजपा सरकाराच्या राज्यात सामान्यांक किंमत ना तिनाच मेंटली चॅलेंज लोकय सरकाराच्या कोंतांत ना हें सिद्ध जालां. गोंयच्या एक्टिविस्टांनी आरोप केला. सिडनी डिसोजा ह्या संजय स्कुलात शिकपी भुरग्याक अपघात जावपाक शिक्षण खातें जबाबदार. शिक्षण मंत्र्यान स्वता येवन सिडनीची भलायकी पळोवची ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनून मागला. बिरेस्तारची घडणूक. पोरवरीच्या संजय स्कुलात शिकपी सिडनी डिसोजा ह्या आपल्या चल्याक घेवन ताची जाणटी आवय स्कुलात गेल्ली. थंय सिडनी हो तिचो पूत रेलिंगाक तेकलो. आदींच कळमेल्ले रेलिंग मोडून सिडनी सकयल भुंयेर पडलो आनी जखमी जालो. ताका गोमेकोत एडमीट केला. स्कुलात विद्यार्थ्याचे बाबतीत अशी घडणूक तिडक हाडपी. शिक्षण खात्यान ताका लुकसाण भरपाय दिवची. सध्या हो भुरगो गोमेकोत उपचार घेता. ताजी भलायकी गंभीर आसा आनी ताच्या अपघाताकय संजय स्कुला बरोबरच शिक्षण खातें आनी अर्थातच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतय जबाबदार आसा. एक्टिविस्टांनी खर टिका केल्या. सिडनी डिसोजा हो भुरगो हल्दोनचो मेंटली चॅलेंज मेंटली डिसेबल्ड भुरगो हो जो पयर 29 आपले आवय जी सिनियर सिटीजन आसा 75 इयर्साची तिजी बरोबर तो संजय स्कुलान गेल्लो. इनफॅक्ट सिडनी डिसोजा हो संजय स्कुलाचो डिसेबल स्कुलाचो एक स्टुडंट जावन आसा. पूण त्या दिसा ही हॅड गॉन टू विथ हीज मदर बिकॉज मदर वॉन्टेड टू डू सम करेक्शन्स ऑन दी आधार कार्ड. आतां संजय स्कूल जे आसा डिसेबल्डाचे 2nd फ्लोराचेर आधार कार्ड करता. थंय ते आवय आनी तो भुरगो गेले आनी तो डिसेबल्ड तो भुरगो भायल्यान उबो रावलो. ते रेलिंग आसा ते उबो रावलो आनी आवय आपलें काम करपाक भितर गेली. टू टेल यू ऑल सो बॅड डॅट रेलिंग खंय सारकें कोणबिल्ली. ते वोंटेची ते रेलिंग आसा ते खंय सारकें कोणबून खंय सारकें हालताली आनी हे सगळ्यांक खबर आशिल्लें. बट बॅड लक ह्या चल्याचो सिडनी डिसोजा मेंटली डिसेबल्ड भुरग्याक ती संवय आशिल्ली खंय असो खंय वचून तेकपाची. तो खंय ते वचून तेकता म्हणल्यार तो खंय सगळी ते रेलिंग घेवन कोसळ्ळो. पत्र्यार पडलो. पत्र्यार साकून सकयल पडलो. नाव वेन वी वेंट टुडे पर्सनली टू सी वी ऑल 3 वेंट. हिज कजन्स युनिस म्हणटा ते बाय आनी एंजल म्हणटा ते बाय रडटाले. युनिस वॉज लिटरली क्रायींग. लुकींग एट ही स्टेट वी फेल्ट आमी मातशें हाल्ली वी वर शेकन अप. हें जाल्लें कोणबिल्ले खूब टायम जालो. खंय कंप्लेन आसा खंय मॅनेजमेंट कितें करताले. Now who will take the responsibility? Responsibility should be taken by the management, the principal and also the education department which is headed by Pramod Sawant. जेन्ना ह्या भुरग्याक इंजुरीज जाल्यात, मायनर इंजुरीज जावनात, ताजे लंग्स डॅमेज जाल्ले आसा, ताजे रिब्स फ्रॅक्चर जाल्ले आसा आनी वर्स टू वर्स स्पायनल कॉर्ड म्हणटा तो डॅमेज जाल्लो आसा. डॉक्टर्स हॅव टोल्ड इट्स अ रिस्की थिंग. they have not assured any chances. So I'm saying I think now that boy is like a cabbage. When I touched his thighs, when I touched his legs, he could not feel. I touched him. I spoke to Sydney. He can talk, but he could not feel. He told me ना कांयच फील जायना. सो ताजे नर्व्स डॅमेज जाल्ले आसा. स्पायनल कॉर्ड म्हणटा तो बॅकबोन असल्यार सगळें जाता. इतलें वायट दिसता की आवयक आयज मेंटल डिसेबल 2 भुरग्यांक पळोवपाक पडटाले. आयज बेड रिडन भुरग्यांक पळोवपाक पडटली. तेजे दुयेंसां सरकारा कडेन हांव इतलेंच मागता, सरकारान कंपेन्सेशन दिवचें. रेलिंगा मोडसर रावता तुमी, रेलिंगा रिपेर करनासतना जाल्यार म्हाका एक कळना की जेन्ना इन्सिडंट घडटा तेन्ना मागीर आतां तुमी पळयात थंयसर आतां रिपेर करपाक वयतले थंयसर ते म्हणल्यार अपघात जाल्या उपरांत तुमी थंयसर त्या सिच्युएशनाचेर पावतले. आज ताजी फूल बॉडी जी आसा पळय फाटल्यान स्पायन कॉर्ड जावं ताजे लंग्स रिब्स हे सगळे डॅमेज जाल्ले आसा. तेजे आनी कितें उरलें आसा. पहिली गोष्ट म्हणटा ती सगळ्यांक प्रायोरिटी जी आसपाक जाय जे फिजिकली चॅलेंज ना मेंटली चॅलेंज ह्या लोकांक आमी काळजेन दवरपाक जाय. फर्स्ट प्रायोरिटी शूड बी गिवन टू देम. आनी तुमी आज पळोवपाक गेल्यार त्या स्कुलाचें सिस्टमूच त्या स्कुलाची रेलिंग सुद्दां तुमकां घालपाक तुमचे कडेन पयसो ना. आनी हो पयसो ना जाल्यार तूं सरकार चीफ मिनिस्टर करता कितें. तुमी आज तुमकां सगळ्या कडेन भोंवपाक तुमकां पयशे आसा, जाल्यार फलगां मारपाक पयशे आसा, तुमकां पयशे कमी पडटा म्हणटा की तो दिगंबर कामात फुडें वयता आनी तो घालता सॅलरीचे इन्क्रिमेंटाचेर घालता. आनी जे आज गरज आसा इन्स्टिट्युशनाक आनी ते इन्स्टिट्युशन जे मेंटली चॅलेंजाक लोकांक लागून ते संजय स्कूल जे आसा ताका तुमी बजेट ना तुमचे कडेन. कितें ना तुमचे कडेन बजेट ना, इंटेन्शन ना, कितें ना तें सांगा सरकाराक.
तुम्ही सांगा कितें ना तें. आनी हे मॅनेजींग कमिटी जी आसा पळय ताजे कडेन स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. दुसरी गजाल जी आमी आयकून येयल्ली आसा की बाबा ते आधार कार्ड करपा लागून थंयसर वयर गेले. अरे म्हाका एक सांग, असले लोकांक सिस्टम तेंच्या दारार वचपाक जाय मरे. सिस्टम जंय आसा थंयसर तांकां वयर सकयल करपाक सिस्टम तेंचे कडेन वचपाक जाय मरे. थंयसर इजी वे करा मरे. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा. अरे सरकार ते जे फिजिकली चॅलेंज मेंटली चॅलेंज जे लोक आहा पळय तांकां घरांतल्यान भायर नाजाल्यार स्कुलांतल्यान भायर काडपाची प्रयत्न करनाका. जे पॉसिबल आहा पळय ते थंयसर करा. तांचेर चड फोकस करपाचो गरज आसा. सरकार कंप्लीट इग्नोरंट जाला. आनी आज आमकां दिसतालें की सरकार फक्त कॉमन लोक जे आसा पळय तांकां इग्नोर. आयज सरकारान दाखोवन दिलें की इवन फिजिकली चॅलेंज आनी मेंटली चॅलेंज जे लोक आहा तांकांय सेफ्टी काय ना सरकार म्हणटा. त्या गोष्टीचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक सांग, आयज सरकार जे आहा ते नेग्लिजंट जाल्लेले आहा सारके. आनी हो इशू एसेंब्लीन सुद्दां रेज जाल्लो की जे इन्स्टिट्यूशन्स आहा थंयसर जे हेंचे रेलिंग्स म्हणनाका बाकीचे हें म्हणनाका कार्लोस पेरेरान म्हटलेलें की ते मेंटेन जावपाक जाय म्हणून. आनी काल तो विजीट दिवन गेला त्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भुरगो तो आल्डोनाचो. आनी आतां आमी तेची खबर घेवन येयली तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें सारकें. ताका बाबड्याक कांय खबर ना कितें चल्लां तें. कळ्ळें तुका. तो थंब करता असो आय एम फायन म्हणटा तो. प्रतिमान तेच्या पांयांक हात लायलो जाल्यार ताका तें फील जायना. कळ्ळें तुका. दूख फील जायना हेका. स्पायनल कॉर्ड मोडला, रिब्स गेले हेजे मोडले तेचे, मागीर लंग्सांक तेजे प्रॉब्लम जाला. सो आयज आमी कोणाक जबाबदार धरपाचें. गोंयचो एक नागरीक म्हणून म्हाका जाल्यार दिसता सरकार जबाबदार. तुमी म्हणटले सदांच तूं सरकाराच्या अगेन. अरे पूण तुमी कितें तरी बरें करा मरे की जेणे करून आमी तुमचें बरें उलयतले. एडवर्टिजमेंट्स करपाक 33 कोटी मोडपाक आसा मरे सरकाराचे आमचे पयशे ते. जाल्यार ह्या शाळेंनी हे डिसेबल स्टुडंट जे शिकतात न्हू तेंचेर फोकस घालपाक तांकां जे कितें जाय न्हू. आतां मुर्मुगांवान जे संजय स्कूल आहा न्हू तेचे वयले छप्पर बिप्पर बीन सगळें केलां. पयर कितें आमचो आमदार थंयसर इन्स्पेक्शन करून गेल्लो कळ्ळें तुका. जाल्यार ते छप्पर बीन गेले न्हू उडोवन जाल्यार ते वर्स देड वर्स कित्याक उरतात तशेंच. आनी ते पावस पडटकूच ते उदीक भितून कित्याक गळटा त्या भुरग्यांक कळना सांगपाक. तेंचेर आमी लक्ष दवरपाक जाय. इवन तेंच्या टिचरींनीच न्हू तेंच्या फॅमिलीनूच न्हू इवन ती आमकां एक्रॉस येतात आमच्या सिटीन बिटीन खंयसर जाल्यार आमी काळजी घेवपाक जाय. तुमी पत्रकार भावान एक इशू हायलायट केल्लो. ह्या जेटी कडेन जे रेलिंग्स घातलेले आहात ते सुद्दां कलमेल्लेले आसलेले. आनी रातचे थंयसर टुरिस्ट जे येतात जे सोरो पितात बीन आनी अशें थंय लोवणोन रावता आनी ती रेलिंग सारकी फाटल्यान वयताली आनी पडली जाल्यार दर्यान पडटली आसलेली. तुम्ही रिपोर्टर भावांनी आमचा तो इशू रेज केलो आणि 15 दिसां भितर ती रेलिंग घातल्या थंयसर तेंच्यांनी ब्रँड न्यू घातल्या. सो तशीच सगळे स्कूल इन्स्टिट्युशनांनी इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. हांव प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदतां की आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंट तुजे कडेन आहा कितें हेचेर सारको लक्ष दवर आनी डिसेबल स्टुडंट्साचेर चड लक्ष दवरपाची गरज आसा. कित्याक तांकां ह्या संवसारांत कितें चल्लां कितें ना ते दे हॅपियस्ट काय म्हणजे तांकां बाबड्यांक कांयच खबर नासता. कळ्ळें तुका. सो आमी तेंचे केअर घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. तरंग कंज्युमर लायफस्टायल एक्झिबिशन 1 सप्टेंबराक सुरू जाला. मडगांवच्या BPS स्पोर्ट्स क्लबात हे प्रदर्शन 3 सप्टेंबर मेरेन चालू आसतलें. चवथी निमतान भरिल्ल्या प्रदर्शनात विविध ऑफरी दवरल्यात. लोकांनी व्हड्या संख्येन हे संदीचो लाव घेवचो आयोजकांनी उलो मारला. तरंग कंझ्युमर लायफस्टायल प्रदर्शनात रांदपाचे कुडींतल्या वस्तूपासून कपडे, पर्सी, गणपती खातीर मुकुट, भांगराच्यो वस्ती, खावपाच्यो वस्तू हांगा मेळटात. हे एक्झिबिशन 1 तारीख सुरू जाला. 3 तारखेमेरेन लोकांक उक्ते आसतले. पळयात. So she went into catering. घराकडे तिथे जेवण करत ती जेवण तिथे जेवण कसं अन्नपूर्णेचा हात दिलो ते जेवण तिथे कितले पॉप्युलर झाले की शी इज नाव लिडिंग म्हणजे नाव आपण अशा केली मुख्य झाल्या त्याचे कंपल्शन हॅज हेल्प हर टू बिकम अ सेल्फ एंटरप्रेन्योर. इट इज अ गुड. तुम्ही सगळे रोटरी क्लब जे सांगतो त्याचे शहरात सांगण्याकडे रोटरी क्लब इज व्हेरी मेजर रोल. बायलांसाठी रोटरी क्लब दॅट इज इम्पॉर्टंट. So they have better opportunity to encourage society with their very bylaws. They require support. And त्यांना support म्हणजे काय? त्यांना त्याच्या पहिली असे करण्यापेक्षा if you make some
help which encourages them to do something. आमचे एक्झिबिशन 3 दीस आसतले, 1, 2 आणि 3 सप्टेंबर फ्रॉम 11 to 9 PM. सो मडगांवकारांक मागता आनी गोंयकारांक मागता आनी पणजेकारांकूय मागता तुमी येवन हांगा जरूर भेट दिवची. हांगा वेगवेगळे ब्रँड्स पार्टिसिपेट जाल्ले आसा, स्पेशली गोवन जे ब्रँड्स आसा तांच्यांनी स्टॉल्स घातला आणि वुमन एंटरप्रेन्युअर्स आसा, जवळ जवळ 60% बायलांनी स्टॉल घातला. त्या शिवाय सेल्फ हेल्प ग्रुप सुद्दां आसा आणि फूड कोर्ट आसा, प्ले एरिया आसा. सो हे चवथी पयली आमी एक हे मोठ्या प्रमाणान तरंगान परत एकदा पणजे जावन आतां मडगांव आमी आसा. तुमकां मागता तुमी येवपाचें आनी आमचे हे जे वेंडर्स आसा, आमची जी बायलां आसा तांकां सपोर्ट करपाचें. बिजनस करपाक सोंपें न्हय, ताका खूब धाडस लागता. सो ह्या बायलांनी तसो धाडस केला आनी फुडें सरला. सो तांकां सपोर्ट करपाक जाय सगळ्यांनी. सो सगळ्यां कडेन मागता की तुमी येवचे हांगा, तांकां सपोर्ट करचो आनी सगळ्यां कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवचें की तुमकां समज इच्छा आसा कितें करपाक, बिजनस करपाक जाल्यार करपाक शकता. सो कशी तेंच्यांनी तेंचे प्रोडक्ट डिस्प्ले केल्या, कशें तेंच्यांनी स्टॉल आनी तांचे ते वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार केले ते तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. सो जरूर येया आनी भेट दिया. थँक्यू. आमचे चवथीचे कितें स्पेशल पळय कितें आसा न्हू? चवथीचे स्पेशल आसा आमचे कडेन PNG ज्वेलरान स्टॉल लायला. तांचे कडेन मुकूट आसा चांदीची आनी पान विडो आसा. मागीर आनी प्रतिभा ज्वेलर म्हणून आसा, तांचे कडेन डिफरंट गणपती खातीर मुकुट्स आसा गोल्ड प्लेटेड आनी वेगवेगळे ऑफर चालू आसा. चतुर्थी गणेश स्पेशल यामाहा हॅज गिवन सम ऑफर ऑन बायक्स. यू कॅन बुक युअर बायक्स हियर. देन डिफरंट फूड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो, दे ओवन बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स आर देयर. सो तांचे कडल्यान तुमी ऑफर चालू आसा. सगळ्या कडेन बेस्ट डील्स आनी ऑफर चालू आसा. त्या भायर वेगवेगळे कपड्यांची स्टॉलां आसा आनी खाणाची सुद्दां स्टॉलां आसा. सो तुमी येवन जरूर भेट दिवची, पळोवची. मोठ्या प्रमाणात येयात, सपोर्ट करा. आमी फर्स्ट टायम मडगांव आयल्या, पणजे आमचे कंटिन्यू आसतात पूण मडगांव आमचो फर्स्ट टायम असो येता मोठ्या प्रमाणात जाला. येवन सपोर्ट करचें इतलेंच म्हाका. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू. शेनवारा पावसाची शिरशिरी चालूच उरतली, तिवूय शिपडून शिपडून. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. सुक्या हवामानाक लागून बोट धनियांक खास अशी शिटकावणी दिल्ली ना. शेनवारा चडावत आनी उणें तापमान 32 आनी 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.